आयज आमी पळयतले देवाच्या उतरांतल्यान आमी देवाचें उतर कित्याक शिकोवंक जाय म्हणून. देवाचें उतर कित्याक शिकोवंक जाय. दुसरो तिमोथियुसाचें चीट आमी उक्तें करुया. तिमोथेक पावलुचें दुसरें पत्र जे बरयलें दुसरें आवयसूर 15 वळीन आमी वाचलेलें आनी सिस्टर मारिया आमचे खातीर वाचलेली. दुसरो तिमोथियू पत्र दुसरो अवेस्वर आणि 15 वळी. 2 Timothy chapter 2 verse number 15. आमी देवाचें उतर कित्याक वाचूंक जाय. दुसरो अवेस्वर 15 वळी. ह्या वस्तू विशीं उलय आनी शिकाय आनी सगळे सोतेन बोबाड कर. कोणेच तुजी बेपरवाह करची न्हय. थँक यू. हांगा आमी वाचतात सोत विस्कोचून सांगून लॉज भोगची पडना तसल्या वावराद्या भाशेन देवाक मानवलेलो मनीस जावन तुजेच देवाक समर्पण करूंक जाता तितलो वावरून प्रयत्न कर. देवाचें उतर आमी कित्याक वाचूंक जाय. आयज जायते वेळार आमी लोकां कडेन उलयतात आनी लोक म्हणटात हांव क्रिस्तांव आनी देवाचे उतरा विशीं आमी उलोवंक लागले जाल्यार जायते लोक जे क्रिस्तांव म्हणटात तांकां देवाचे उतराचे खबर कांयच आसना. आनी हेजे खातीर पवित्र आत्मो आमकां शिकयता की आमी देवाचें उतर कित्याक शिकोवंक जाय. पोरण्या कोरारान आमी वाचताना देवाचें उतर म्हणटा की देवाचें उतर जें आसा तें उजवाड जावन आसा. आमच्या पांयांक वाट दाखोवपी उजवाड. आमी पातकान पडनासतना रावंक जाय जाल्यार देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी लिपोवन दवरूंक जाय. दावीद बरयता की सोम्या तुजें उतर हांवें म्हज्या काळजांत लिपोवन दवरलां पातकान पडनासतना रावंक खातीर. देवाचें उतर आमकां नितोल करता. गेल्या सुमारान आमी पळयलें की देवाचें उतर जावन आसा सोत. एफेसकारांक बरयल्लें पत्रान आमी वाचलें 5वें अवेस्वर 25 वळीन आमी पळयता की देवाचें उतर उदक भाशेन आनी देव त्या उदकान देवाच्या उतरांतल्यान आमकां साफ करता नितळ करता आमचें मन आनी आमची काळीज. जेजू म्हणटा जुवावाचो 17वें अवेस्वर 17वें वळीन तुजे उतरान तुज्या भुरग्यांक तूं साफ कर नितळ कर कित्याक म्हणजे तुजें उतर सोft आसा. हांगा आमी वाचताना सोत विस्कोटून सांगून लॉज भोगची पडना तसल्या वावराद्या भाशेन देवाक मानवलेलो मनीस जावंक तुजेच देवाक समर्पण करूंक जाता तितलो वावरून प्रयत्न कर. Study to show thyself approved unto God, a workman needeth not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. देवाचे उतरांतल्यान लोकांक जरी तर आमी सोजमोनी दिवंक जाय जाल्यार आमी देवाचे उतर जाणा जावंक जाय. हे कित्याक अशें बरयलां. लोकांक आमी हे उतर शेअर करताना दाखयताना
शिकोवंक जाय. आयज जायते वेळार आमी पळयतात की देवाचें उतर हातीन घेवन जे उतर फॉरवर्ड करता आनी चुकेन जे चुकलेले प्रॉपर जे करतात तेन्ना कितें जाता, लोक चुकोवन शिकतात आनी मागीर चुकलेल्या वाटेन लोक वयतात. देखूनच देवाचें उतर म्हणटा आमी लॉज जावंक जायना. जरी तर कोणें आमकां विचारलें जाल्यार हें कितें म्हणटा देवाच्या उतरान, हें कित्याक अशें बरयलां, हिंगा कितें म्हणटा, अशें कित्याक बरयलां. लोक आमचे कडेन देवाच्या उतरांतल्यान प्रश्न विचारतना आमी कितें करूंक जाय, ताचेर खरें जबाब दिवंक जाय. चुकलेले जबाब दिवन मागीर कितें जाता, लोक चुकलेल्या वाटेन वयतात. एकलो देवाचें उतर बरोबर करता म्हणून उलयतालो आनी म्हणटा नोवाच्या टायमान जे what we tell for the doubt, जे सुकळ्याक सोडलेले ताणें ते परतून येवंक ना. जेजू बाप्तिस्मा घेताना ते परतून ताचे वयर येयले म्हणून तो शिकोवंक लागलो. पावलो 4000 वर्स जाल्या उपरांत तो पारो जो नोवान सोडलेले 4 वर्साचे मागीर जेजूचेर येवन बसलो म्हणून एकलो प्रीच करूंक लागलो. चुकलेले प्रीचिंग. तेजेच खातीर आमी देवाचें उतर शिकोवंक जाय. ना जाल्यार आमचे लॉज जातले. सोद विस्कोटावन सांगून लॉज भोगची पडना तसल्या वावराच्या भाशेन देवाक मानवलेलो मनीस जावन अप्रूव्ड बाय गॉड. देव जेन्ना आमचे जिवीत पळयता आनी आमी जेन्ना देवाचें उतर पळोवन करता, लोकांक शिकयता, तेन्ना देव आमकां पळोवन तो म्हणूंक जाय हो मनीस ही बायल म्हाका मानला, कित्याक तो ह्या ती सोब शिकयता. देव आमकां पळोवन खुशाल जावंक जाय आनी म्हणूंक जाय की ही म्हजी भुरगीं म्हजें उतर बरे भाशेन शिकतात आनी खेळ भाशेन बरे रितीन शिकयतात. तेजे खातीर म्हाका ही भुरगीं मानला. आयज कितलेच लोक ह्या संवसारांत आसा देवाचें उतर बरोबर करता म्हणून वायट बरोबर करतात. देव स्वर्गा राज्यान देव माथ्यार वता आसतले इतले म्हाका शिकयतात म्हणून. आमी लॉज भोगची पडना तसले वावरांत त्या भाशेन आमी जावंक जाय. जायते लोक ह्या संवसारांत आसात जे तांच्या मनांत जायते प्रश्न आसा. जेजू कोण? जेजू देव? हांव जेजू कित्याक मानून घेवंक जाय? जेजू जरी तर हांव मानून घेयना जाल्यार हांव हिफेनान वयता? अशे प्रश्न ह्या संवसारांत जायत्या लोकांच्या काळजांत आसा. इतलेच न्हू, आनी अदीक प्रश्न तांच्या काळजांत आसा, तांच्या मनांत आसा आनी ते लोकां कडेन विचारतना आमी सोब जबाब दिवंक जाय लोकांक. चुकलेले ना जाल्यार लॉज आमचे. देवाक आमी मानूंक जाय. देव आमकां पळोवन म्हणूंक जाय म्हाका मानला हो बरोबर करपी मनीस. देवाक मानलेलो मनीस जावन तुजेच देवाक समर्पण करूंक जाता तितलो वावरून प्रयत्न कर. डू ऑल
to show thyself approved. Work hard. देवाचे उतर शिक. लोचेन पडनाका. देव तुझे जीवित पळोवन तो खुशाल जावंक जाय. आणि देवाचे उतर वाचताना देवाचे उतर कितें म्हणटा आमकां? प्रकाशनेचे पुस्तकांत बरयला की जे कोण देवाचे उतर वाचतात ते देवाचे आज्ञे आणि राज जातात. आणि तांचेर देव कितें करता? तांकां बेसांव दिता. तिसऱ्या वळेन पयले अवेस्वरान प्रकाशनेचे पुस्तकांत जेजूचे आसात ते गोंड्याचो काळ लागीं पावला. ह्या पासून जी कोण हे बाकीत वाचतात आणि जी कोण ते आयकतात आणि तातूंत बरयलेले आसा ते पाळतात ती सुवादी. Blessed are those who read and hear the word of God. जे देवाचे उतर शिकतात, देवाचे उतर आयकतात, देवाचे उतर वाचतात, देवाचे उतर म्हणतात ती सुभागी. आम्ही देवाचे उतर कित्याक? हे कशें आमी जाणा की हे देवाचे उतर म्हणून? दुसऱ्या तिमोथेउसांत तिसरो अवेस्वर 16वी वळीन अशें बरयला. 2 Timothy chapter 3 verse 16. सगळे पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयला शिकोवंक दिवंक, चुकी काडूंक दाखोवंक, लोकांक नित्यार हाडूंक, तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरोंक ते उपकारता. हांगा बरयला की देवाचे दर एक शब्द जे उतरान आसा, जे उतर आसा हे बायबलान, तितून देवाचे जिवीत आसा. देवान आपले जीव फुकला हे उतरान. देखूनच जेन्ना एक पापी देवाचे उतर वाचता ताचे जिवीत बदलता. तो देवाचे उतर वाचून तो भियेतात ह्या विश्वासान वाडटा आनी म्हणटा येसोत आनी म्हाका जेजू मानून घेवंक जाय, म्हाका जेजू जाय. एक पापी जो आसा तो वाचताना देवाचे उतर वाचताना तेजी जिवीत बदलता. कित्याक म्हणजे जेजू या देव आपले जिविताक ह्या उतरान फुकला. It's God's inspiration. सगळे पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयला शिकोवंक दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक. आयज लोकांक बरें दिसना चुकी काडून दाखयल्या. पूण देवाचे उतर कित्याक आमकां बरयला देवान? आमी चूक नासतना जिवंक जाय म्हणून. आनी जर तर आमी चुकले जाल्यार देवाचे उतर ते चूक काडून दाखयता. आमी निती वेळ्या वाटेर चलोंक जाय म्हणून. देवाची हे खुशी आसा की आमी खुशी निती वाटेर चलोंक जाय. चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक नित्यार हाडूंक, तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरोंक देव उपकारता. ताका लागून देवाची सेवा करता तो उत्तम जाता आनी कसल्या बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता. देवाचे उतर तुका आनी म्हाका पुरतो करता. It fulfills, confirms and makes us the man and woman of God. It will furnish us. आणि त्याच्या खातीर आमी देवाचे उतर वाचूंक जाय. दुसरे पेद्रूचे पत्र आमी वाचताना दुसरो पेद्रू
पेद्रूचे दुसरे पत्र पयल्या हावेसोर 20 वळेन आमी वाचताना देवाचे उतर अशें बरयलां सगळ्या आदी हे जाणा जायात पवित्र पुस्तकांतले कसलेच प्रवरांचे सांगची जोड एकल्यान आपली खासगी समजणी दिवंक नजो हे देवाचे उतर जे देवाचे लोक असतात ते आपणाक जाय कशें बरोवंक ना आपणाक कितें जाय ते कशें उलोवंक ना प्रवरांचो खंयचोच संदेश मनशाच्या कुशेंतलो उपजोवंक ना पूण जेन्ना मनशांनी देवाच्या नांवान संदेश दिला तेन्ना पवित्र आत्मा तांकां तो संदेश दिवंक ओडून व्हरतालो हे देवाचें उतर कशें बरयलां मनीस ताका कितें जाय तें बरोवंक ना तेज्या मनान कितें येता तशें बरोवंक ना पूण देवान तांचे जिवितांत तेजे मनान तें उतर घालता आनी पवित्र आत्मा तांकां ओडून व्हरता हें उतर उलोवपाक आनी बरोवपाक तेजे खातीर आमी जेन्ना देवाचें उतर हातीन दवरतात आमी म्हणटा हें देवाचें उतर कित्याक ह्या देवाच्या उतरांत चूक ना आनी एक मनशाक सुभागी करता जेन्ना तो वाचता देवाचें उतर जेन्ना देवाचें उतर आयकता जे देवाचें उतर शिकता ताचे भावार्थ वाडटा तो सुभागी जाता आनी ताका विश्वास जाता की हें देवाचें उतर आनी हितून देवाचें जीव आसा आनी आमचें जिवीत बदलता बेबदो जेन्ना देवाचें उतर वाचता तें जिवीत बदलता आमी सगळे पातकी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकून आमी जेजूक मानून घेतलें जेजू ताचे रोगतान आनी ताचे उतरान आमकां पातकांतल्यान साफ करून आमकां कितें करता इनांतल्यान निवारता आनी शासनाचें जिवीत फावो करता आमेन देवाचें उतर जो आयकता तो सुभागी जाता तेजे खातीर आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय तेजे खातीर आमी देवाचें उतर शिकोवंक जाय आमी लॉजीन पडोवंक जायना म्हणून आमी देवाचें उतर शिकोवंक जाय लोक आज जरी तर आमचे कडेन प्रश्न केले जाल्यार खरें जबाब आमी दिवंक जाय फटींग न्हू सॉफ्ट कित्याक म्हणजे सॉफ्ट एक मनशाक सुटकार दिता फटींग सुटकार दिना फटींग कितें करता एक मनशाक साखळीन बांदून घालता देवाचें उतर सुटकार दिता पूण देवाचें उतर आमी हातीन घेवन फटींग प्रगट केलें जाल्यार ते लोक साखळीन लोटून बसतले सॉफ्ट हातीन घेवन सॉफ्ट दोळांतल्यान प्रगट करूंक जाय आनी देव म्हणटा ही भुरगीं म्हाका मानला कित्याक ती म्हाजें उतर शिकतात आनी म्हजें उतर बरे भाशेन प्रगट करतात देवाचें उतर आमकां उजवाड जावन आसा देवाचें उतर आमकां पातकांतल्यान सांबाळटा ताणें पळोवंक दिनासतना आमकां सांबाळून देवाचें उतर दवरता आमी भोजन संगीतांत जेन्ना आमी वाचता पयले अभेस्वरान अशें बरयलां की जो देवाचें उतर वाचता दीस रात ताजें जिवीत एक झाड उदकाक देगेर जे झाड आसा ते कशें आसता पांचवो झाड फळ दिता तसो झाड तशें आमचें जिवीत जातलें म्हणून देवाचें उतर म्हणटा
हेचे खातीर आमी आशेन आसूंक जाय. देवाची उतर शिकोवंक आशेन आसूंक जाय. देवाची उतर शिकोवंक, देवाची उतर आयकोंक. कित्याक म्हणजे एक दीस असो येतलो जेन्ना आमकां हो सुवार मेळचो ना देवाचो उतर अशें बसून आयकूंक. आयज जेन्ना आमकां मेळटा हो वेळ, हो सुवारी आमी उजार करूंक जाय. देवाची उतर आयकोंक जाय, देवाची उतर शिकोवंक जाय आनी देवाची उतर पुर्व करूंक जाय. देवाची उतर जे बरयला सोत दिसकोटावन सांगून लॉज बोलची पडना तसल्या बाबराद्या भाशेन देवाक मानवलेलो मनीस जावन तुजेच देवाक समर्पण करून जाता तितलो वावरून प्रयत्न कर. आमी सगळे प्रयत्न करूंक जाय देवाचे वावर करून आनी देवाचे उतर बरोबर करून. आनी जेन्ना आमी तशें करतले देव आमचेर खुशालकाय जाता आनी देवाचें लेसां आमचेर येता आनी आमी सुभागी जातली. आमेन. आमेन. मागीर